तुझे दिव्य सासायेन जिणे तेज दिला, तुझे दिव्य सासायेन जिणे तेज दिला. आत्मविश्वास जागेत तना मना घटाय दिल्या, तुझे संगीत खेळो घोळई गळ्या सात सुरा. हे माये, हे माये, हे माये, अस्मिताय तू काही हरावणी, उर्वादिनी अमृतवाणी जैतिवंत कोकणी. हे माये, हे माये, हे माये, माये. वा वा. पूर्णानंद, आमी हरशींनी हो जो पळय कार्यक्रम हा म्हजो सदैतोड नायक, हो म्हजेर पयलो प्रकाशचो येता आनी हांव उलयतां हांगा तुजेर आमी दवरलो. कारण एक कवी, एक नाटककार, साहित्यीक ह्या कार्यावळीन येता तेन्ना ताज्या गितान ह्या कार्यावळीची सुरवात जावची अशें म्हाका दिसलें. धन्यवाद. म्हजे बरोबर आसा पूर्णानंद च्यारी, कोंकणीचो एक गीतकार, संगीतकार, आनी ताणें मुळावें खुबशें अशें संगीत बरें तयार करून लोकांच्या मनान एक गारूड घाला, विशेशता तरुण पिळगेक तो बरे तरेन एट्रॅक्ट करता. पूण म्हाका याद जाता तुवें गोवा यूथ फेस्टिवलान अशे तरेची एक सुरवात केल्ली. आमी 5 दिसाचो महोत्सव, कोंकणी महोत्सव गोंयान केल्लो, मडगांव केल्लो. आनी तुजे त्या पदान तुजे बरोबर एक 25-30 लोक आनी तो तुवें तें गायिल्लें तें म्हाका अजुनूय याद आसा. आनी आतांय बी म्हणटा आसतना एक वळ म्हण, आमी आयल्या झुजाचे वांगडी. यस. न्ही ते तो तेन्नाचो जो पळय कितें आवेश, तेन्नाचो पळय जें वातावरण, एक 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 उर्बा हाडपी वातावरण आशिल्लें आनी तुवें तें केलें. म्हाका दिसता ताजे पयलींच्यान तूं कोंकणी चळवळीन आसा न्ही. म्हणजे यूथ फेस्टिवलान आमी पळय जेन्ना मडगांवां सुरवात केली तेन्ना तुजें आमकां मडगांवां दर्शन जालें. पूण ताजे पयलीं तूं दिवचले आशिल्लो, तूं वाडलो. दिवचले तुजें काम सुरू जालें कोंकणीचें. दिवचले आमी जेन्ना आमी हायर सेकंडरी शिकताले त्या लेवलाचेर म्हणजे पयली भाशा चळवळीचो ढग वाडिल्लो आमचो. आनी थंय हायर सेकंडरी आसतना डिक्लेअर जाल्लें राजभाशेचें बील पास जालां तें डिक्लेअर जालें. आमकां नलिनी पालेकर नांवाची आमची टिचर आशिल्ली, उमेदीन येवन तिणें आमकां पयलीं, कारण आमी काम करताले बारीक मोठे. म्हाका सांग पूर्णानंद, तूं कोंकणी कडेन कसो आयलो? कारण तुजें दिवचले, विशेषतः तुजो भाव बी तेन्ना मराठीचो खंद समर्थक. तूं तें, कारण तो जो पार्ट आसा तो मराठीचोच पार्ट म्हणून आमी वळखताले. सो तुजे सारको मनीस त्या एरियेंतल्यान येता, हे निमाणें खरेंच एक वेगळें अप्रूप न्ही. हय, जरी हांव दिवचले शिकलो, वाडलो, घडलो तरी ल्हानपण म्हूण पणजेन गेलें. आनी खंय म्हाका ती स्पार्क जाला कोंकणीचो हें हांव सांगूंक शकना. पूण मुळांतूच कोंकणी रेडिओचेर जेन्ना आयकतालो, कोंकणींतली गितां आयकतालो, रेडिओ खूब काम केलां. रेडिओचेर गितां आयकतालो, उलोवपा आयकतालो तेन्ना तें आपलेशें सदांच दिसप. आनी हांव लिसनर, बरो आयकुपी रेडिओचो, तें एक जालें. आनी एक म्हाका याद जाता, मुळान म्हजो बापूय हार्मोनियम वाजोवपी, घरान आशिल्लें संगीत आमचें. म्हजो चुलत काका मधुसूदन च्यारी, तो रेडिओचो नंबर 1 आर्टिस्ट, आतां ना, पूण ते बीन रेडिओचेर आशिल्लें, संगीत आशिल्लें. एक दीस अचानक बापूय म्हाका वाजोवन दाखयतना ताणें मैया मोरी मै न्ही माखन खायो हें हिंदींतलें भजन कोंकणीन ट्रान्सलेट करून म्हणपाक सुरवात केली. आवय गे म्हजे हांवें धंय खावंक ना आनी अशें म्हणत ताणें ताजे पद्दतीन ताजी जाण जितली कोंकणीची आशिल्ली म्हणपाची ताणें म्हटलें. तें म्हाका खूब तेन्नाच आवडिल्लें, अपील जालें. आनी हांव तें मागीर म्हज्या पद्दतीन म्हणपाक लागलो. तें अशें केन्ना केन्ना अशें बारीक बारीक स्पार्क. मागीर स्कुलांनी जेन्ना गॅदरिंगांनी हांगा थंय कोंकणींतल्यान आपुलपा आनी कितें ती सुरू जाली, थंयच्यान तें वाडत गेलें. हय, पूण हायर सेकंडरीक आसतना मुळांत हांवेंच मुखार सरून दिवचलच्या कांय इश्टांक लागीं घेवन
खूप गाडी खावन दोश पत्करून अशे तरेचे घरानूच तुम्ही म्हटलां तशें मातशें वातावरण आशिल्लें आनी हांव ल्हान भाव व्हडलो सो अशे परिस्थितीन हांवें तें सुरू केल्लें तेन्ना आमी उदेंतेचे वांगडी नांवाची संस्था बरी तेन्ना बरी गाजताली तुम्ही वेगवेगळे उपक्रम करप युथ फेस्टिवलाक पार्टिसिपेट युथ फेस्टिवलाक उदेंतेचे वांगडी ना उदेंतेचे वांगडी ती आमी ऑर्केस्ट्रा टायप केलो उदेंतेचे वांगडी तातूंत घुमट समेळ आनी बाकीची पदां म्हणजे कांतार आनी गीत हांचो मेळ घालून म्हणपाक आमी खूब कडेन अखिल भारतीय परिशदेंत तुगेलो संगीतांतलो गुरू कोण म्हणपा आता घरान ह्या वातावरणांतल्यान जे कितें आमी घडल्या ते मागीर महेश कुमार चिचकंडी कला अकादमीचे तेन्ना आमी कॉलेज शिकता आसतना एक विशय आमकां संगीत शिकपाचो लायलो एक 2-4 तास आमकां शिकूं येता हांव फोंड्या परमागुडी वयल्यान कला अकादमीन येतालो आनी आमकां महेश कुमार चिचकंडी मेळ्ळे तांचें मार्गदर्शन लाभलें कारण तुज्या हातूंत भितर म्हाका कोंकणीचें निजाचें संगीत दिसता तें तुवें कशें निर्माण केलें कारण कशें आहा की एक परंपरा आमच्या गिताक आसा आनी ते परंपरा फुडें व्हरतना ती तुवें परंपरा धरली काय तुवें नवी वाट तुजी घेतली म्हणून संगीत गायता गायता लोकसंगिताचोय बीन म्हाका थोडोसो कान आशिल्लो गांवांत फुगड्यो धालो आनी हें हांव आयकतालो आनी सदांच पयलीं पासून आपलेंशें कितें जावचें तें मागीर कमी जास्त जावं पूण आपलेशें न्हीद मातयेंतलें कितें तरी जावची प्रामाणीक धडपड सुरवात पासून आसताली उदेंतेचे वांगडा आतां पळय आमी आयल्या झुजाचे वांगडी आमी आयल्या उदेंतेचे वांगडी ते ताजें टायटल गीत आसलें बाकीचीं गितां तीच आशिल्लीं हो हो आयज धोलार पडल्या बडी रे हावेसाच्यो उमतल्या दोडी रे दोडी हावेसाच्यो उमतल्या दोडी रे दोडी रे आमी आयल्या झुजाचे वांगडी झुजाचे हें गीत तेन्ना लोकांच्या आंगार लोकांचो कांटो आयिल्लो ते आयकून तुम्ही त्यांना आम्ही सगळे वावुरताले युवा महोत्सवाचे पूण हें उदेंतेचे वांगडी खातीर गीत सादर जाल्लें आनी बाकीचीं गितां घेवन आमी भोंवताले तेन्ना ही आमची धालांतली मांडो दुलपदांतली चाली आनी ताजी सुरावट आमच्या ह्या चाली भितर भरसुची असो प्रयत्न पयलीं पासून आसतालो म्हणून सुकलेल्या झाडार जें गीत आसा म्हणजे चड फामाद तें गीत तातूंतल्यान आयलें लोकसंगिताचो आनी ही खरी म्हळ्यार मुलाखत आमी खरें तुका सांगू हांव एक वेगळ्या कोंकणीच्या संदर्भात चळवळ घेवपाक आशिल्लो पूण आतां तुगेले संगिताचे पळोवन म्हाका दिसलें तुगेले संगिताचेर उलोवया म्हणून सुकलेल्या झाडार रितो रे घोटेरू कोणाक रे कोण रावता कोणाक रे कोण रावता चुकलेल्या वाटेरू हो हो सुकलेल्या झाडारू हो गोंयच्या बीट आमचो घुमट समेळाचो बीट जो आसा आमचो पारंपारीक आनी चालीचे स्वर थोडेशे लोकसंगितांतल्यान काडले म्हणल्यार आपलें असो संगीत सोदपाचो प्रयत्नांतलो हो एक प्रयत्न बरो जाल्लो म्हणटा संगीत संमेलन हय तो फुडें गेलो ना पळय तातूंत तुजो सहभाग आशिल्लो तुजो संकल्पना ती हय संगीत हांव जेन्ना कोंकणी भाशा मंडळाचो सेक्रेटरी आशिल्लो आनी भाई मावजो आयचे ज्ञानपीठकार अध्यक्ष आशिल्ले तेन्ना हांवें ती संकल्पना मांडली आमच्या वावुरपी समिती मुखार की अशे तरेचें एक संगीत संमेलन जावचें बरोबर जंय आमची भाशा लिपी भेद काय ना बरोबर कोंकणी म्हणून आमी एकठांय येतले सूर ताल एकठांय घेवन आमी 2 दिसांचो महोत्सव करप आनी तो मडगांव बरे तरेन व्हड्या प्रमाणांत जालो मागीर दुसरो पणजेन जालो फुडें घेवन ताचो व्यापूच व्हडलो आशिल्लो ताका कायम स्वरुपी यंत्रणा जाय बरी कामगारांची म्हणजे वावुरप्यांची फळी जाय मागीर काळांतरान वेगवेगळ्या प्रायोरिटी थरल्यो आमच्या लोकांच्यो आनी म्हाका एक सांग आतां आमी मुलाखती कडेन येवया हें एका अर्दान संगीत संमेलन दुसऱ्या अर्दान युथ
फेस्टिवल ह्या दोन हातूंतल्यान तुजें एक व्यक्तिमत्व घडलां अशें आमच्यान म्हणूं येता. तर यूथ फेस्टिवलूय बंद पडलो, ताजेर तुका एक खंत ना? यूथ फेस्टिवल चालू केलो ताणें परत. मदीं कोवीड आनी फुडलो काळ बंद पण सद्या फाटले 2 वर्स तर जावं ना. पोरू जालो, पयल्या वर्स जाला, पोरू दिवचले जालो आनी आतां ते डिक्लेअर केलो ताणें परत करता. ओके. सो यूथ फेस्टिवल चालू उरपाक जाय, एक नवे भुरगे येवपाक जाय. ही जी पळय कितें उमाळशीक एक तळमळ आशिल्ली ती योग्य पावलाचेर वता. मदींचो खंड जो पडलो तातूंतल्यान एनालायझेशन करपाक थोडेशें अडचण जावं येता. कारण सातत्य खंयच्याय गजालीचें उरलें की फाटलें फुडलें फुडलें फुडें हें सांगपाक मेळटा. पूण दिवचले जेन्ना युवा महोत्सव खुबश्या गॅपा उपरांत जालो तेन्ना जे यूथ पळयले हांवें तेन्ना ते यूथ नवे आशिल्ले. आमी जेन्ना सुरू केला आनी मुखार वचपी आशिल्ले ते यूथ कमी आशिल्ले. म्हाका हो एक आशेचें किरण दिसता की यूथ फेस्टिवलांतले नवे भुरगे कोंकणी चळवळीन आयले अशें म्हणूं येता न्ही. युवा चळवळींतल्यानूच चैतन्य आचार्य सारकिल्लो कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष जावन पावलो. युवा चळवळींतल्यानूच अनंत अग्नी सारकिल्लोय मेळ्ळो, अन्वेशाय मेळ, म्हणजे आतां मेरेन जे फुडें चलयतात हे यूथ फेस्टिवलांतल्यानूच तयार जाल्ले. सो कोंकणी संस्थांची मोख कितें आसची अशें तुका दिसता? म्हाका जाल्यार एक दिसता कोंकणी मनशांक लागीं हाडपाची चडांत. कोंकणी मनीस म्हणून तो कोंकणी कवी म्हणून आनी कोंकणी कथाकार म्हणूनच तो कर्तृत्ववान कोंकणी पत्रकार आसा, तो आपल्या फिल्डान आसा, पूण तो कोंकणी भाशीक मनीस म्हणून ताका लागीं हाडचो. कोंकणी शिक्षणांतलो, उद्योगांतलो, फिल्मांतलो खंयचोय आसूं ह्यो कोंकणी संस्थांनी आतां संस्थांचे कामाची एक व्याप्ती ठरिल्ली आसा. भाशा चळवळ, साहित्यीक चळवळ, पूण कलेंतल्यान कोंकणी, कोंकणींतल्यान कला हो आमचो मातसो कमी पडटा. म्हाका एक सांग, एक परखड जर अशें विवेचन एक आढावो घेतलो न्ही, राजभाशा जातकीर एक 5-6 वर्सां चल्लें कितें, पूण मागीर जी पळय कोंकणीक जो पळय भार आयिल्लो तो खूब देंवलो. एक चळवळीन भितर एक सुस्ताविल्ले अशे तरेचें एक वातावरण दिसता आमकां. कारण एक तेन्ना सुरवातीक काणकोण कोंकणी कला केंद्र कितले बरें चलतालें, कुडचड्यार सामकें एक्टीव आसताले. अशें खुबशीं पणजेन टीव्ही कुन्नान कोंकणी भाशा मंडळाचें हें आशिल्लें. हें जें पळय कितें जोर आशिल्लो तो कांय प्रमाणार मंदावला. एक तरेचें एक निर्शेवणी म्हणपा येता. 1-2 संस्था चलतात. नाही, संघर्षाचे 555 दिसाचो संघर्षाचो काळ, अशा संघर्षान आमची सगळीच कोंकणी यंत्रणा कामाक लागिल्ली, काम करताली. आनी एक पाटी तो राजभास कायदो पारीत जालो आनी आमकां खुशी भोगली. सो थोडोसो पळय जो संघर्षाच्या काळान पळय थकिल्लें मन आशिल्लें ताकाय म्हणून थोडोसो विसव जाय आशिल्लो, तोय आमी विचार करपाक जाय. पूण ताका लागून ना चळवळ बंद पडून ना. काळ फुडें वता तशें काळाक नवे परिमाण मेळटात, चळवळीचेय नवे दिशा ठरतात, वावराचेय नवे नवे आयाम आमकां प्राप्त जाता हें आमकां दिसत आयलें. पूण कोंकणी चळवळ तुका दिसना फक्त पुरस्कार म्हाका आनी तुका मेळप आनी ताजे खातीर काम करप इतलेंच एक उद्दिश्ट काय दिसता? पुरस्कार फक्त नवें कांय घडिल्लें फाटल्या एक म्हाका 10 वर्सां तरी दिसना. नवें कितें तरी घडटा, कोण तरी नवे कन्सेप्ट घेवन आयला. तुमी म्हणटा एके अर्थान पुरस्कारा खातीर अशें न्ही. पुरस्कार जर खंय आसा, साहित्यीक आसा थंय पुरस्काराचो विचार आसा. पूण शिक्षणीक मळार वावुरपी लोक कोंकणीचे खूब वाडल्या, संशोधनाच्या मळार वावुरपी लोक वाडल्या. ते पुरस्काराचो विचार करिना, ते शिक्षणाचें काम करतात, संशोधनाचें काम करतात. कलेच्या मळार वावुरपी, कलेचो आमकां एक उल्हास भुंयो सारकिल्ल्यांचें एक पथक मेळटालें एका काळार. रामानंद रायकार सारकिल्लो हेवटेन तेवटेन करता अशें कांय पथक आमकां जे मेळटाले जे संगीताचो वावर व्हरताले. आज कितले संस्था उब्यो जाल्या ज्यो कोंकणी संगीताचो वावर मुखार व्हरता. दुसरें बदलत्या काळा प्रमाण म्हज्याच बांगराळे गोंय संस्थेन आमी पूर्ण वेळ भजन मांडावळ करून भजन स्पर्धा फाटल्या 8 वर्सां आमी आयोजन करता. आनी उण्यांत म्हळ्यार 16 पथकां आमी मर्यादीत पथकां आपयता. एका दिसान सोंपोवंक जाय म्हणून 16 पथकां येता न्ही. येता. गोंयान एक परंपरा आसा, भजन कीर्तन कला अकादमीन महोत्सव जातात. कितें त्या वेळार एक वायब्रेशन जे पळय आसा तें सामकें पळोवपा सारकें आनी लोकांनी येवन पळोवपा चैतन्य येता. चैतन्य सामकें आतां चल्ल्या मनोहर बुवा शिरगांवकर सारकें तोच चैतन्याचो भार ह्या भजन स्पर्धेंत येता. फक्त भाशा वेगळी आसता आनी आमी सदांच म्हणटा कलाकार तेच. पूण आतां कोंकणीन भितर ही अशे तरेचे काव्य बरोवपी लोक आसात कोंकणीन, म्हणजे भजन किंवा
अशे तरेची आसा. सुरेश गुंडू आमोणकरांनी स्वताच रचना केल्ली आसा. तो संत विशेषतः आमकां गणपतीक आरत्यो लागतात अशे तरेचे आसा. आमचें कितें जाता राजू बाब, एक एकदां म्हाका दिसता आमी चलना ताची दखल आमकां घेवंक कळना. अंदाज 2-3 गजाली जे प्रसिद्ध जावपाक ते जायना, प्रसिद्ध नाका आसता जाता ना, आनी बऱ्या ताची दखलूय जायना. नाही ते मुखार येवपाक तूं आतां पडलें पळय न्ही, भांगराळे गोंयान हें मुखार जर हाडलें जाल्यार लोकांक एक नवो दिश्टावो जावंक शकता की अरे अशे तरेन काम चल्लां, अशे तरेन लोक मुखार येतात, तरुण भुरगे वाजयतात गायतात, हें हळूहळू लोकां मुखार जाय. तुमकां मुद्दम म्हायती तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकां मेरेन व्हरूंक सोदता ती अशी की ह्या भजन स्पर्धेंत आमी पयले खेपेक आमचे मातयेंतलें वाद्य घुमट हें भजनांत हाडलें. आतां मेरेन घुमट आरती आनी मांडो हाज्या पुरतें आशिल्लें, पूण क्लासीक म्युजिका कडेन लागीं हाडून ताजो मेळ घालप हो प्रयोग आमी ह्या भजन स्पर्धेंत केलो. आनी गजर भजन नांवाचो नवो प्रकार केलो. आमची लोक दैवतां आसा तशी आमच्या ह्या मातयेंतलीं दैवतां आसा, जांची देवळां आसा, हें आसा. ह्या दैवतांची बीन भजनां जावची. तुकाराम बरयल्ल्या विठू माऊलींचो आमकां आदर आसा, वंदन आसा, पूण त्या भायर आमच्या स्थानीक दामबाबाचें भजन जावचें, शांतादुर्गेचें भजन, नागेश बाबाचें, नागेश देवताचें भजन, अशे तरेचो प्रयत्न आमी जाणीवपूर्वक केलो आनी म्हणून घेतले. सो ते ह्या मातये कडेन पर्कुलेट जावचें, हो प्रयत्न आमी जाणीवपूर्वक केला. आनी आज आमकां सांगपाक एट गिवन टायम, खंयच्याय टायमार 20 पथकां जर भजनाची, कोंकणी भजनाची उबी करपाक जाय जाल्यार फाल्यां उबी करूया. ही ताकद आमी बदलत्या काळा प्रमाण म्हणजे चळवळीक मेळिल्लो हो नवो एक आयाम, म्हणजे बारीक मोठ्या प्रयत्नांतल्यान जाल्लो. तुजी ही मुलाखत घेवपाचें कारण तुका हालींच जो पळय पोस्ट मेळ्ळा कोंकणी अकादमीचो, कोंकणी अकादमीन संगीत हें तशें येवना पळय. कोंकणी अकादमी हालीं तर कामच दिसती पडना. फाटल्या 15 वर्सान कला अकादमी कितें तरी अशें विचित्र हाका लागून अध्यक्षच खूब वर्सां नाशिल्लो, सरकारी नेमपाक उत्सूक नाशिल्लो, ताच्या संदर्भान तांचे पळय जी कितें नेमाळे आशिल्ली ती बंद पडिल्ली, कार्यकारिणी संदर्भान म्हणजे कोंकणी अकादमी ही वायट कामा खातीर प्रकाशन आयिल्ली. तर तूं येतकीर अशें कितें घडटलें की जाका लागून कोंकणी अकादमीक एक नवो आयाम मेळटलो? मुळांत आतांच हांव ताबो घेतला. समिती गठन जातकच कांय आसा म्हजे प्लॅन्स थोडेशे. एक म्हणजे लोकाभिमुख जावचें, अकादमी ऑफिस आनी ठरावीक एरियांनीच कोंकणीची कामां जाता ती जालीत. आतां तातूंतय म्हूण भर पडल्यात चळवळीक, पूण चडांत चड गांवांनी अकादमी पावतली आनी मौखीक जी कोंकणी आसा तिका चेतना दिवपाचें. आज उलोवपाचें कमी जावपाची शक्यता वाडल्या. मौखीक कोंकणी जी आसा गांवांनी तिका उर्बा हाडून कांय कार्यावळी हातान घेवपाचो एक हांवें थॉट मांडला. असो विचार आसा म्हजो. साबार बोलयो एक भास. कोंकणीच्यो बोलयो खूब आसात. बरोबर. पेडणेची बोली आसा, काणकोणची आसा, सत्तरीची आसा. जितले बोलयो तितली भाशा समृद्ध. पूण म्हाका एक सांग, कोंकणी अकादमी ही जेन्ना पळय स्थापन केल्ली तिजो उद्देशच तिजे घटने प्रमाण बाकी संस्थां भशेन न्ही. आमचे कडेन कोंकणी भाशा मंडळ आसा, काणकोण आसा, कुडचड्यार आसा, ह्यो संस्था आपआपले परीन वेगवेगळे साहित्यीक प्रोग्राम करतल्यो, गांवांनी वतल्यो, लोकांक एकठांय करतल्यो, महोत्सव घेतले. पूण कोंकणी अकादमीचें काम नेसेसरिली संशोधन, संशोधनाक वाव पावतालो. ह्या बोलयांचो म्हणजे हो उत्सव न्ही. ह्या बोलयांच्या रुपान हांव सादरीकरण गाराणें येवकार गीत ना, गाराणें घालून त्या बोलयांतलें सुरवात आनी एक जाणटेली लोककथा सांगतली. अशे तरेन ते बोलयेंतली जितली म्हूण उतरां आसा तें संकलन करून आमी एक खास मनीस नेमून ताजें संशोधन करून ते बोलयेचें तातूंतलीं म्हत्वाचीं उतरां तांचो कोश तयार करप आनी तो कोशात त्या कोशांतलीं उतरां मुख्य साहित्यीक प्रवाह हाडप आनी आमी गिरेस्तकाय आमची खुबश्यो गजाली कोंकणीच्यो शेणल्यात. विशेश करून आतां नुस्तेकार आसात ते सारके निजाचे कोंकणी आनी ते सारके खरे गोंयचे भुंयपूत म्हणूं येता.
तांचे वेगवेगळ्या नुस्त्याची नांवां नुस्त्याचे प्रकार म्हणजे माधवी युनिव्हर्सिटीन आसतना ताणें अशे तरेचे काही प्रकल्प दिवन भुरग्यां कडल्यान नांव जाळी कितली तरेची आसा एक्झॅक्टली कशे तरेन नुस्तें धरपाच्यो पद्दती जावणी आसा दिपावणी आसा आनी कितें कितें बरोबर हे सगळें होच प्रयत्न आसतलो म्हजो एक्झॅक्टली होच प्रयत्न आसतलो हांव केन्नाय म्हणटा एक माड जर आमच्या जिणेंतल्यान गेलो एक्झॅक्टली जाल्यार कितली उतरां आमच्यांतली नश्ट जातली आनी आतां माड खंय नाल्ल जायनात एक तर तांकां कीड लागला किंवा माकोड खातात पूण फक्त ते एक शोभेचें झाड उरलां आसा इतली निराशावादी जावचे न्ही आमी आसा पूण सांगपाचें म्हटल्यार दर वस्तूक आमची कोंकणी उतरां आसा आनी दर वस्तू फाटल्यान कोंकणी दशिल्ली आसा कोंकणीचो सोद घेवपाचो एकाडेमीक वावर करपाचो काम आसा तूं दोनूय हाजेर कोंकणी अकादेमी मुखार व्हरतलो एक तुवें म्हणटा तशें कांय गांवांनी वचपाक जाय आनी प्लस एक अकादेमीक काम जावपाक संशोधनात्मक एकाडेमी आनी कलेक फाट करप ना त्याच बरोबर कारण कलाकार वाडल्या आनी फट्ट करून एक कविता वाचून जितले आमी एका मनशा मेरेन वता तशें आमी एक गीत गावन नाटक सादर करून आमी तशे तरेचे संगीतात्मक कलात्मक माध्यमांतल्यान सुद्दां तुवें कला अकादेमी ताबो घेवन आतां कोंकणी अकादेमीचो जालो आतां अशे परिस्थितीन भितर कोंकणी अकादेमीन स्टाफ ना म्हणटात कारण ते खंय रिटायर्ड जाले ते पदां भरूना तांचो पळय जो मेन मेंबर सेक्रेटरी सुद्दां आतां दुसरे खंयच्या डिपार्टमेंटांतल्यान घेतात ना फूल ड्युअल चार्ज आसा ड्युअल चार्ज दिव पूण वेवस्थीत फूल टायम हांगा बसता दिता पूण ताका ड्युअल चार्ज आसा ड्युअल चार्ज आसा ती सरकाराची कशी वेवस्था ना पूण तूं तुजो एक जो कितें अधिकार किंवा तुजो बरे ऑफिसीस वापरून थंय कांय बरे अधिकारी जो स्टाफ ना कारण निमाणें ती चळवळीचो भाग म्हूण सगळे लोक मानतात तशें जाल्यार कोंकणी अकादेमी परत कितें एक्टीव जावचें न्ही थंय एक पुस्तकाचें भांडार बरे तरेन चलतालें लोक सांजे येवन तें पुस्तकां घेताले अशे तरेची एक्टिविटी चलपाक आतांय चलता आमी आतांय पुस्तकां खपता लोक डेली व्हरपाक येता ओके लायब्ररी आमी सेटअप केला संशोधनाच्या कामा खातीर वेगळे ते भुरगे MA PhD करपी भुरगे डिजर्टेशन करपी भुरगे येता बसता पुस्तकांचो खप जाता वर्साक लाखाभराचो खप जाता पुस्तकांचो अकादमींतल्यान तो ती एक्टिविटी चालूच आसा ताज्या भायर डिजिटलायजेशन बुकांचे तें काम आमचें चालू आसा फिल्मेटायज केला स्कॅन करून साहित्य आमचें फिल्मेटायज करून आतां सादारण 7-8 हजार पुस्तकांचें फिल्मेटायजेशन कोंकणी अकादेमीन केलां आनी आतां परत आमी फुडल्या एका प्रिजर्वेशना खातीर वतले तूं साहित्य अकादेमीचो मेंबर सांगा साहित्य अकादेमीचो मेंबर आहा तूं कोंकणी साहित्या कडेन कसो पळयता पुस्तकां खूब येतात मोठ्या प्रमाणाचेर येतात म्हाका दिसता कोंकणी पुस्तकां आतां इतली येवपाक लागल्या की ताजी दखल खरेंच घेवची आठवड्याक 2 पुस्तकां सो इतले पुस्तकां येतात ताजी तूं हें कशी करता ताजी पारख जी करप आसा ती कशी आसा स्टँडर्डायज जातात बरी पुस्तकां येतात मौलीक पुस्तकां येतात कितें येता सद्या खंयच्याय साहित्यीक भाशेंत खंयच्याय साहित्यान भारतांतल्या खंयच्याय भाशेन येवपी सगळी पुस्तकां मौलीक येता अशें आमी म्हणपाचें धाडस करूंक शकना बरोबर कांय पुस्तकां येता ती मौलीक येतात थोडी येता ती वेगळो प्रयोग करपी येतात आतां साहित्यान कथेचेरूच कितले प्रयोग जाले का आतां नवो साहित्यान आयले आमी पोस्ट मॉडर्निजम म्हणटा तो प्रयोग जावपाक लागला साहित्यान तो आमचे कडेन नव्या प्रयोगाक धरून मौलीक नवे विशय घेवपी साहित्य आसा ते येवपाक जाय आमचे कडेन एवरेज म्हाका दिसता म्हणजे एक 8 पुस्तकां जर आयली सादारण 3 पुस्तकां हांव उंचल्या पावंड्या वयल्या मौलीक साहित्यान दवर बाकीची उणाक म्हणचो ना म्हणजे मौलीक लेवला वयल्यान हांव ताजे कडेन पळयतना 3 पुस्तकां काडटलो अशें चॉयस आमकां मेळटात साहित्य अकादेमीच्या संदर्भांत केन्ना तुमी उलयता पळय साहित्य अकादेमीचे खंयचेय पुरस्कार मेळिल्ले पुस्तक दुसऱ्या भाशांनी अनुवादीत जाता बरोबर म्हजो सदांच हें आसता की आमचें बरें पुस्तक वचचें तें आमकां लागून न्ही पुरस्कार आमच्या भाशेक मेळूं पूण आमची भाशेंतलें साहित्यय बरे भशेन लोकां मेरेन पावतलें अशें मौलीक साहित्य आमकां येवपाक जाय तो निकश आमी लावपाक जाय हांव ते नदरेन पळयतां म्हजी भोक्ती आसता एक बरें साहित्य येवचें तें अशा नदरेन की भारतीय भाशांनी जें बरें साहित्य मुखार गेलां थंय आमी बीन आमची बरी भर घालता अशें साहित्य येवचें अशें एक सद्या चळवळ चलता ती रोमीची ह्या विधानसभेन रोमीची ठरावय येवं शकता सो तूं कशें पळयता रोमीची तांकां कितें जाय अशें तुवें दिसता कितें तांकां नक्की जाय कांय काळा पयलीं रोमीचो वापर जावंक जाय त्या संदर्भांत चळवळ जालीच बरोबर
आनी कोंकणी अकादमीचो जर विचार केलो जाल्यार आजूय आमी रोमी पुस्तकां छापता. बरोबर. रोमी पुस्तकांक पुरस्कार दिता. बरोबर. रोमीतले ट्रान्सलेशन म्हणजे लिपयांतरीत करून साहित्य देवनागरीन हाडटा आनी आमी उलो मारता करात या करा म्हणून तो. इतलेंच न्ही, पुस्तक विक्रेक आमी रोमी पुस्तकां थंय दवरिल्लीं आसा. ताज्या भायर कोंकणी अकादमीन अजून मेरेन जितले पळय कांतार जशें प्रमोट करता, मांडो प्रमोट करता, तो गीत प्रमोट करता. म्हणजे संगिताचे बाबतींत सुद्दां तो भेदाभेद ना करूंक ना. इवन नाट्य महोत्सवाक सुद्दां एक तियात्र जावचें हाजो सुद्दां कटाक्षान प्रयत्न जातालो. हालीं तियात्र अकादमीची स्थापना जाल्या, सरकारान तांकां तो घटाय दिल्या. दालगाद अकादमी जाल्या रोमीचें काम करपी, थंय नागरीचें काम जायना. पूण आमी हांगा कोंकणी अकादमी नागरीचोय सांबाळटा आनी रोमीचें जें कितें तुका दिसता रोमी ते पळय कितें म्हणटात रोमी लिपीचो वापर म्हणजे अधिकृत रित्या राजभाशेन भितर समावेश जावचो रोमी लिपी. हय, तुका हाजेर तुजें हाजेर मत कितें? राजभास देवनागरी हें कायद्यान एकदां थरलां. बरोबर. त्या चौकटीक हात लायनासतना रोमीचो जंय वापर जावंक जाय बरे भशेन तो जावचो. तांकां कित्याक अशें दिसता वेखणी जाली तांची? तांचें मत हांव कितें सांगूं शकता कित्याक म्हणून? कारण तांचे तियात्र बरी चलतात, तांचे जें जें कितें आसा तें प्रोत्साहन तांकां सगळें दिता. तुवें म्हणलें कोंकणी अकादमी दिता, कोंकणी भाशा मंडळ दिता, कोणेच तांकां आडावना. तांकां अशें कित्या खातीर दिसलें की तांकां पेल्यान उडयल्यात? तांकां दिसता ते तशें पेल्यान उडोवंक ना. फाटल्या युवा साहित्य संमेलनाचो हें काडलो, अखिल भारतीय परिशदेचो ग्राफ काडलो, पुरस्कार जे जे कोणाक युवा धरून बाकीचे जे तेणे पळयले, आमी युवा साहित्य संमेलनाचोच विचार करिया. आज कॉलेजांनी शिकोवपी भुरगे जे कोण आसा देवनागरींतले बऱ्यांतले बरे आमचेच क्रिस्तांव भाव शिकयतात, बरे तरेन शिकयतात, संशोधनाच्या कामान आसा. हांव कॉलेजीन शिकयता इतल्या वर्सां, इतलीं वर्सां ती भुरगीं शिकता. कसलोच भेद भाव बनान बाळगिनासतना ठरावीक कांय आमच्याच भावांक जर तें दिसता आसत. शैक्षणीक लेवलाचेर तुका दिसता पुस्तकां रोमीन आसची, जर तांकां कॅथलीक समाजाक दिसता की रोमीनय काडात, तुजी कितें भुमिका आसतली? शिक्षणीक पावंड्यार भितर सरपाक जायना. कारण भाशाशास्त्र म्हणूनय आमी एक शिकयता. भाशाशास्त्रांत भाशाशास्त्रीक सांगता उच्चाराचे नादाची वेवस्था आनी कोंकणीची ओरिजिनलिटी, बरोबर, पोक्तपण जें आसा कोंकणीचें तें आमी शिक्षण वेवस्थेन दवरलां. प्रमाण कोंकणी खंयची हें मानून घेतलां. बरोबर. अशा वेळार ही जर परत वेवस्था हाडली जाल्यार हाचो फायदो आमच्याच लोकां परस हेर भाशेक लोक चड घेतले आनी ओरिजिनली आमची कोंकणीची जी वाट आसा ती वाट परत गोंधळान पडटली असो म्हजो भंय आसा, हुस्को आसा. बरोबर. आमचेच भाव रोमी मागपी आमचेच भाव तांचे डेमोक्रेटीक रायट मागतात ते, पूण ते कितपत तांकां लागीं वचून कोणेच लागीं वचून तांचे कडेन चर्चा करप, तांचे कडेन बसका घेवप, तांचें खरें मन कितें आसा हें समजून घेवप अजून प्रयत्न जालो ना. जाल्या जायना अशें न्ही. हांव स्वता त्या प्रयत्न जेन्ना जाताले थंय हांव आशिल्लो, जाल्या प्रयत्न थोडे भोव कन्विन्सूय जाले तातूंत. थोड्या भावांक आमच्या दिसता की अजून ते तशें जावचें. हो वाद कायमूच असो चल्ला, खूब वर्सां चलता. आनी दुसरे भावूय आसात आमचे म्हणजे मराठी मागतात. हालीं एक चळवळी चलता, सुभाष वेलिंगकार खूब एक्टीव जाल्यात, गांवांनी वतात. आतां फाटल्या 8 दिसांनी जर पळयत जाल्यार विधानसभा चलता म्हणटकीर प्रत्येक आमदारा वरून निवेदन दिवपाचें काम चल्लां आनी तांचें सूत्रबद्ध रितीन काम चल्लां अशें दिसता. ते कदाचित एग्रेसीव आनीक जावंक शकतात. न्ही, मागणी मागप आनी काम कसल्याय सूत्र पद्दतीन करप बरें आसा, पूण काम करता तें योग्य रास्त मागणी आसा काय कितें? राजभास कायदो 555 दिसाच्या संघर्शान ज्या लोकांनी केल्लो तेय बीन नियोजनबद्ध काम करूनच आयिल्ले लोक न्ही, सूत्रबद्ध काम करूनच आयिल्ले लोक न्ही. तांकांय पूण एक विजन आशिल्लें न्ही ह्या भाशेचें. पूण ते जे कितें करतात, मागणी मागतात तें मागप हांव आतांय म्हणटा. लोकशायेन कोणाकूय आपलो आवाज उखलून मागणी करपाचो हक्क पूर्ण दिल्लो आसा. म्हणून कितें ती सगळी मागणी मानूनच घेवंक जाय. ती रास्त आसा काय मराठी बी राजभाशा जावपाक तुजो विरोध आसा? हांव विरोध न्ही, हांव कोंकणी राज्यभाशात ह्या समर्थनाचो आसा. विरोध हो शब्द वापरच्या परस कोंकणीच राज्यभाषा ह्या राजभाषा कायद्यान कसलोच बदल हाडूंक जायना. गव्हर्मेंटान सुद्दां दोतोर प्रमोद सावंत आमचे माननीय मुखेलमंत्र्यांनी सुद्दां तो विशयाचेर
आपले वक्तव्य केल्लें आसा, पक्ष म्हणूनय दामू नायकान आपलें वक्तव्य केल्लें आसा. बरोबर. तो विशय सोंपला आनी सांगता दुसरें, राजभास कायद्यान तरतूद नासतना सुद्दां मराठीचे आज जो वावर चलता तो कितलोसोच वावर चलता आनी कोण कोणाचो विरोध करिना. शाळा कॉलेजां जो राजभास कोंकणीचो वापर जंय जंय जाता थंय ते मराठीचो वापर जाताच जाता. आनी वेगळें कितें मागतात तुमी तें म्हाका कळना. पूर्णानंद मुलाखत सोंपयतना परत एक गीत जावपा जाय. कारण मुलाखत ज्या पावड्यार सुरू जाल्ली त्याच पावडा आमी दवरला आनी तुवें काय परखड मतां मांडल्यात तुजी भाशे संदर्भान, संगीत, एकूण भितर गोंयचो लोक, गोंयचें अस्तित्व, हे सगळे विशय कोंकणी कडेन संबंदीत आसात आनी तुजे ह्या संदर्भात ते विचार तुवें स्पश्टपणान मांडल्यात. सो ते आनीक इल्ले मुखार व्हरतना ताका एक बरी काव्य आनीक जर एक संगीताची जर पावसाचे दीस आसा हय म्हण हांव पावसाचेच कवितेन हय तुमचे मुखार सादर करता. हय. अस्तुरी तू जानत गगन सुंदरी, जानत गगन सुंदरी. अस्तुरी तू जानत गगन सुंदरी, झनक झनक झलक तू निष्कलंक नार तू, सर 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 भोवतण तृप्त तृप्त धरतरी. हे अस्तुरी तू जानत गगन सुंदरी, जानत गगन सुंदरी. वा वा. इतल्यान आमी आमची ही मुलाखत सोंपया. पूर्णानंद बाब तुवें खरेंच एक बरो एक दिश्टावो घडयलो की कोंकणी चळवळीक एक नवो आयाम जाय आशिल्लो. तो आयाम कितें हो आमी सदांच सगळ्यांनी सोदपाकच जाय न्ही. अजुनूय तो दिश्टावो आमकां दिश्टी पडना. कोंकणी चळवळ चलतली आनी ती गोंयाक समांतर चलतली. कारण गोंय आमी म्हणटात न्ही, गोंयांत हळू हळू गोंयचें अस्तित्व धोक्यान आयलां, लोकांचें अस्तित्व धोक्यान आयलां. लोकांचें जेन्ना अस्तित्व धोक्यान येतलें कारण भायल्यांची संख्या वाडटा. 17 लाख लोकसंख्येन कितले गोंयकार तें आमकां खबर ना. सो हे गोंयकार तिगून उरपाक जाय जाल्यार कोंकणी उरतली. सो ही जी चळवळ आसा ही संगिता बरोबर, लोकसाहित्या बरोबर, वेगळे वेगळे जे साहित्यातले प्रकार आसा ताजे बरोबर, लोककले बरोबर गोंयकारांक मुखार घेवन वतली. गोंय व्हडली कोंकणी भाशीक लोकांक मुखार आनी गोंय व्हडलें गोंय व्हडलें अशें एक सपन पळोवन आमची कार्यावळ आमी सोंपया. तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो, मुलाखत दिली पूण तुजे हांव धन्यवाद दिता. धन्यवाद तुमकांय बी म्हाका ही संद दिले बद्दल. पळयत रावात गोमंतक TV.